रायट टायम सारको मुखाले वचनाचेर तो म्हळ्यार नवीन मंत्रालय. किशोर बाब, प्रश्न असो आसा, आमी म्हाका दिसता एक 2-3 रावंड टेबला फाटीं नवीन मंत्री येतले अशी एक चर्चा केल्ली. नवीन मंत्रालय आयलें, नवीन मंत्री खंयचो ना. सो कितें चल्लां अशें म्हाका एक बरें एक हें पडटा, प्रश्न पडटा. प्रमोद, तुझ्या त्या वाक्याचेर म्हाका एक उगडास कितें येयलो ना की आमी वाट पळयतात नवीन मंत्री कोण येतले काय म्हणून, पूण नवीन मंत्रालय येयलें. पूण त्या नवीन मंत्रालयान जे नवीन मंत्री जावपाचे आसले पळय तेंचे बाबडे ते सीएमाच्या फाटल्यान फोटो जर पळयत तूं गेल्यार काकूत येता तेंची. ह्या नवीन मंत्रालयाच्या उद्घाटनाक ते आहा, पूण नवीन मंत्री काय अजून जावंक पावूंक ना. नवीन मंत्रालय, आतां मंत्रालय हें असो कशें आहा की पयलीं आदिलशाह पॅलसान इतलीशींच वर्सां 2000 मेरेन 1961 to 2000 पर्यंत थंय कारभार चल्लो. तेच मंत्रालय, तेच सचिवालय आनी तेच विधानसभा आनी बऱ्या पद्दतीन थंय चल्ली. मागीर स्वतंत्र इमारत तेंच्यांनी पर्वरी बांदली, 2000 ती शिफ्ट जाली आनी पर्वरी जी तेंच्यांनी केली एक सचिवालय आनी असेंब्ली कॉम्प्लेक्स, वेगळे मंत्रालय म्हणून आसलें. हय, मिनिस्टर्स ब्लॉक. हय, आतां कनेक्टेड टू सचिवालय. मागीर मिनिस्टर्स ब्लॉकाचो आतां दोतोर प्रमोद सावंतान तें मंत्रालय केलें. पूण ज्या पद्दतीन त्या मंत्रालयाक एक रूप तेणी जे प्राप्त करून दिला तें एक युनीक अशा पद्दतीचें एक रूप तयार जालां. आनी ज्या पद्दतीन म्हणजे तुका सांगता प्रमोद, नव्या संसदेच्या उद्घाटना उपरांत, नीती आयोगाच्या मिटिंगे उपरांत जो प्रमोद सावंत गोंयान येयलो तेची बॉडी लँग्वेज आनी तेचो कॉन्फिडन्स लेवल इतलो वाडलेलो सद्या तुका पळोवपाक मेळटलो. म्हणजे आतां तूं प्रमोद सावंताच्या चेहऱ्या कडेन जर पळयशीत जाल्यार प्रचंड एक आत्मविश्वास प्राप्त जाल्लो मुख्यमंत्री अशा पद्दतीन तेचे कडेन पळोवपाक मेळटा. थंय मोदी जर त्या संसदेचें हें करता जाल्यार प्रमोद सावंत हांगा आमच्या मंत्रालयाचे आनी त्या पद्दतीन वेदोक्त पद्दतीन मंत्रोच्चार, मुर्त्यो, गणपतीची मुर्ती, एक बरी दिसली गजाल, सर्व धर्म समभाव म्हणटात तो काल पळोवपाक मेळ्ळो. आमचे सगळे क्रिस्तांव जे आमदार आसात ते गणपती समोर, श्रीकृष्णा समोर, त्या दशावतार कृष्णा समोर ज्या पद्दतीन नतमस्तक जाले. म्हणजे भारतीय जनता पक्षाची जी संकल्पना आसा ती संकल्पना प्रमोद सावंतान सार्थ ठरयली. म्हणजे जी योगीक सुद्धा जावं ना ते प्रमोद सावंतान आयज गोंयान केल्लेले आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. म्हणजे इतली ज्या पद्दतीन थंय स्पर्धा चलताली पांया पडपाक, मायकल लोबो म्हण, डिलायला लोबो, बाबूश मोन्सेरात, जेनिफर मोन्सेरात, मॉविन गुदिनो, सर्वधर्म समभाव हय जो आतां दिश्टी पडलो. म्हाका पयलीं दिसलें हे खंय बाबा ही खंय पुजा, अशें मंत्रालयांतली पुजा काय आनी खंय. कारण मंत्रालयान जर ना, कारण एक गजाल आहा पांडुरंग बाब की आतां नवे मंत्रालय जुने मंत्री कळ्ळें तुका, अशी जी एक परिस्थिती दिसता ती अशीच उरपाची. म्हाका दिसता की म्हणजे काल बरेच मंत्री नासलेले कालच्या एका वेळ. सो म्हाका दिसता की ते बदल नवें जावपाचें आसा. अजून तो असं म्हणटा कारण जांकां काडपाचें लास्ट अशें म्हणिल्लें 4 राउंड टेबल जाले अशें आसूं शकता. जांकां आपल्याक काडपाचें आशिल्लें तांकां काल ना, ते काल तेंच्यांनी सांगलें आसतलें न्हू ताका की नव्या मंत्रालयात मातशें बसता आनी मागीर काड बी अशें आसलें. वा, सो तो जो काल तेणी जो गोंडस आहे तुमचं राजकारण. सो म्हणजे परिस्थिती तशी आसा. म्हणजे कोणाचो हांचो विश्वास देवना केन्ना कितें करतले ते. म्हणजे आतां मंत्रिमंडळांतलो बदल स्वता मुख्यमंत्री सांगा आशिल्लो 8 दिसां करता 10 दिसांक करता म्हणून. सो आजून काय जावं ना. दुसरी गजाल मंत्रालयाची हेची गरज आशिल्ली. पयलींची मंत्रालय मिनिस्टर ब्लॉक जो आशिल्लो तो म्हाका दिसता ती आमी ती पाटोचेर गव्हर्मेंट ऑफिसां जी आसात भाड्यान दिल्ल्या बिल्डींग त्याच्याकूनय पास्ट आशिल्लो. म्हणजे काय तेची रचनाच विचित्र आशिल्ली. सो तुमी खरें म्हटल्यार ती मोडून नवें बांदपाक जाय आशिल्लें. पूण दोतोर प्रमोद सावंतान ती म्हाका दिसता नवी आयडिया कितें काडली आनी ताका पूर्ण रेनोवेट केलें. 10-12 कोटी रुपया ताका खर्च आयला. सो आतां तें मंत्रालय कशें दिसता. म्हणजे बाकीच्या राज्यान आमी जेन्ना वयता महाराष्ट्रान बी एक प्रचंड म्हणजे मंत्रालय दिसपा सारकी ते इमारती असतात. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याक दिसलें की अशें कितें आसचें म्हणून ताणें आपले ऑफिस पयल्या फ्लोरार जे आशिल्ले म्हणजे एक बारीकशें जे कंपनीचे ऑफिस आसतात अशें ते बदलून तेणी 3rd फ्लोराचेर आपलें ऑफिस व्हेलां आनी अख्खो 3rd फ्लोर तेणी स्वता खातीर दवरला. म्हणजे जो कोण मुख्यमंत्री फुडें आसतलो त्या मुख्यमंत्र्या ते उरले कायमचे. सो एक बरी शिवरान बरें सांगलां. तो नीती आयोगा कडच्यान वचून येतगीर पार्लमेंटाच्या इनॉग्रेशनाक जी मुख्यमंत्र्यांची बॉडी लँग्वेज आसा, सो तुवें जो शब्द वापरलो की जो कोण मुख्यमंत्री आसतलो, म्हाका दिसता आज दोतोराक असो एक कॉन्फिडन्स आसा की
आपुणूच मुख्यमंत्री आसतलो आणि म्हणून ताणें त्या तरेन ती एक थर्ड फ्लोराची रचना जी दिसता की आपूण तुमच्या सगळ्यांच्या वयर बसला अशी एक आर्किटेक्चरल संदेशूय ताणें दिला ह्या मंत्रालयातल्यान मंत्रालयात आणि चेंज्ड बॉडी लँग्वेज दिश्टी पडटा. त्याची मुख्यमंत्र्याचे बॉडी लँग्वेज बदलले आणि मंत्रालय बदलला. मंत्रालय बरे संकेत आहा. सामकें आणि तांचे फाटल्यान राविल्ल्यांचे फोटो पळोवन म्हणटा किशोर आपल्या काकूच दिसता म्हणून. ना काकूच म्हणजे तुका सांगता म्हणजे सिनियर लिडर जांकां आमी सदांच सिनियर म्हणून पळयला. मनोहर पर्रीकाराच्या तेंपार सुद्दां असलो जादू आमकां पळोवंक मेळूना ते प्रमोद सावंतान साध्य केलें. ज्या पद्दतीन सुदीन ढवळीकर काल म्हाका दिसता कसलें तरी एक फळ घेवन आसला ते फाटल्यान मुख्यमंत्र्याच्या. म्हणजे तो असलो इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंटाच्यो गजाली ज्या टायमार गोंयांत घडल्या त्या टायमार सुदीन ढवळीकर एज अ PWD मिनिस्टर त्याच्या फाटल्यान ह्या टायमार सुदीन ढवळीकर नसताना इतके चकचकीत मंत्रालय जाता. म्हणजे नव्या पिढीकडे खऱ्या अर्थान शिफ्ट ऑफ पॉवर म्हणटात पळय तो खऱ्या अर्थान काल जाला असतो दिश्टी पडलो. असं दिसता. पण कितें जालें किशोर